युवा स्पंदन या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. युवा जे एक आमच्या समाजाचे मुख्य घटक आसा तांकां खंय तरी जेन्ना आमी गव्हर्मेंट फॉर्म करता तांकां खंय तरी आमी दुर्लक्ष करता. तांचे विचार जे आसा ते खंय तरी आमी विचारान घेयना अशें जाल्लें आसा. म्हाज्या बरोबर कांय यूथ आसा हांगा, कांय तरणाटी चलयो आसात जी आज आपले हांगासर विचार मांडटली तुमच्या मुखार. तांकां सरकारा कडेन कितें अपेक्षा आसा किंवा सरकार घडोवपा खातीर तांचो कितें रोल आसपाक जाय हें ती आज सांगतली. जाणून घेवया तांचे कडल्यान. खुबशी चलयो आसा आनी चलयो म्हणटात आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक आमी म्हणटात मुलगी शिकली प्रगती जाली तशेंच कितें हांगा जालां. तांचे कडेन उलोवया आमी. तुमकां कितें दिसता की सरकार जेन्ना घडयतात तेन्ना युथाचो तरणाट्यांचो वांटो कितलो आसपाक जाय? चेंजीस जाय आमकां, पण आतां ते पयलींचे ते आतां MLA बी आसा ते आतां मातशे हें जाल्ली. ते आतां अशें कितें काम करतले काय ना तें आमकां बी खबर ना न्ही. आतां आमकां कळपा खातीर तेंच्यांनी अशें कोण न्यू येवपा जाय या अशें न्यू चेंजीस जावपा जाय गोंयान या फूल अशें वर्ल्ड इंडियेन. ओके, सो मेन तुमकां अशें दिसता की कितें तरी बदल जावपाक जाय. ओके, बरें तुमचे विचार कितें आसा? मेन म्हटल्यार आमचे हांगा रस्ते सारके ना. रस्ते सारके जावपाक जाय आनी उदक सप्लाय बी सारकें येना. गिमांतल्यान तो सामकें लॉस येता. ती एक टायमार सोडटाले एक टायमार सोडना. उदका चड प्रॉब्लेम जाता आमकां गिमांत. आनी अशें आतां चडशे आतां शिकून भुरगीं अशें ग्रॅज्युएट जावन सुद्दां आतां घरा कडेन बेश्टे आसता. तांकां अशें कितें कामां करपाक गेले आसता ते अशें मुखार गेले जाल्यार थिंग कोण ना कितें जाता आनी फेल अशें तांकां एनकरेज करपा खातीर कोण आसना. तांकां एनकरेज करपा जाय, कोणी तरी तेंच्या फाटल्यान आसपा जाय. पूण चड आतां कोण अशें तांकां एनकरेज करीत ना. तें करपा जाय, एनकरेज करपा जाय न्ही तांकां. पूण म्हाका सांग, आतां तूं म्हणटा एनकरेज कोण करिना. आतां सरकार जेन्ना घडटा तुमी वोट घालतात किंवा न्यू वोटर्स आसता, पण जेन्ना भुरगीं जेन्ना वोट करपाक वता आदले लोक आनी आतांची तुमची पिढी हातून खूब फरक आसा. हय काय ना? एक्सेप्ट करता काय ना तुमी? काय तुमी सेम तशी तेच तुमचे विचार ना? तुमचे कितें नवीन विचार आसा. सो हे विचारान तुमकां कितें दिसता की खंय तरी आतां जे आदले MLAs आसा कोण आसा तांचे बदल जावपाक जाय काय तुमकां इतलोच इनवॉल्वमेंट युथाक दिवपाक जाय कशें तुमकां दिसता? आसपा जाय 10% तरी करपाक जाय न्हू युथा खातीर इनवॉल्वमेंट. युथा खातीर 10 अशें इनवॉल्वमेंट दिना जाल्यार यूथ अशें मुखार येवचेच ना. कांय तरणाटी चलयो आशिल्ल्यो हांगासर म्हाज्या बरोबर आनी तांच्या मदीं खंय तरी एक दचक आशिल्ली. उलोवपाक सोदतालीं ती, पण खंय तरी एक बॅरियर आसता तसो आशिल्लो. सो उक्तेपणान तांकां उलोवपाक जालें ना. पण खंय तरी आपले एक विचार, एक बारीकशे विचार तांच्यांनी तुमच्या मुखार हाडले. हांगासर म्हाज्या बरोबर आनीक कांय तरणाटी आसा. तांचे विचार जाणून घेवया आमी. तांकां गव्हर्मेंटान कितलें रिप्रेझेंटेशन जाय कशें दिसता आनी गव्हर्मेंट तांकां कितलें इनवॉल्व करून घेता तें तांचे कडल्यान जाणून घेवया. आय फील लायक गव्हर्मेंट तितली इनवॉल्व करीत ना. आमी लायक आयज पळय ग्रॅज्युएट प्लस आसा ते आपले मनशाक आसा तांकांच कामां लायता. आमकां जाल्यार कोण कॅर करीत नात. दे ऑलवेज लूक फॉर द मनी. पण तुका दिसता कितलें इनवॉल्वमेंट आसपाक जाय कशें तुका दिसता? 80-90% अशें आसपाक जाय भुरग्यांचें. बट नाव डेज इट इज लायक 40-50%. बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन मनी. आयज आमची इतली प्लस भुरग्यांची डिग्री आसा तरी सुद्दां वालोरच ना. तुमकां कितें बदल जाय कसो दिसता? भुरग्यांक पावपाक जाय एम्प्लॉयमेंट. जायती प्लस ग्रॅज्युएट प्लस भुरगे आसा आनी टॉप लिस्टार आसा. सो तांकां तें पावना. सिट्युएशन फेस जाता. तेमचे कडेन इतली डिग्री आसा. एटलिस्ट दे शूड प्रोवायड 10,000 एटलिस्ट मनी. गौरांग कामत. गौरांग, तुका कितें दिसता की कितलें रिप्रेझेंटेशन आसपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी कितलें इनवॉल्व गव्हर्मेंट सद्या करून घेता कशें तुका दिसता? मेन म्हणल्यार गोवोरमेंटान सगळे युथाक सपोर्ट करपा जाय कामां लागून. तो युथाक करना. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना गांवचो भुरगो डेवलप जातलो तेन्ना जॉबा लागपा जाय पळय. तेन्ना जॉबा तेन्ना डेवलप जातलो गांवचो भुरगो. पण तूं म्हणटा की तुका दिसता की इनवॉल्व करून घेयना, पण तुमकां दिसना की तुमी तरणाट्यांनी मुखार येवन खंय तरी एक बदल हाडपाक जाय कसो? तरणाटी मुखार सरता, पूण जे कित्याक पयलीं पार्टीचे ते पट्टेवाले बी अशें करून उरता पळय, ते सपोर्टर्स आसता पळय, ते तांकां डिमोटिवेट करता. मागीर तुमी आतां तांचे दुसरे पार्टी सपोर्ट केलो जाल्यार ते तुमकां अशें करता की आपल्या पार्टी आयली मागीर तुमकां कामां लावपाना म्हणटात आनी अशें करून भुरग्यांक डिमोटिवेट करून फाटीं दवरतात. तुका दिसता कितें हे सगळे पार्टी पॉलिटिक्स कितें तरी चल्ल्या आनी ह्या हितून भुरगे जे तरणाटे आसा ते सफर करता अशें तुका दिसता? हय, सफर करता. तुमची भुमिका कितें आसपाक जाय अशी? तुमी खंयच्या तरी पार्टीक सपोर्ट करपाचो की करपाचो न्ही, की फक्त वोटींग करूनच येवपाक जाय अशें तुमकां दिसता?
सपोर्ट करपाचोच आनी वोटींग करता म्हणल्यार एक रायट पार्टी वोटींग करपाचो जो युथा सपोर्ट करपाक शकता आनी जाची विजन आहा पळय गांव डेवलप करपाक जाय, भुरग्यांक डेवलप करपाक जाय, भुरग्यांक कामाक लावपाक जाय, तसली पार्टी सपोर्ट करपाक. सद्या मेन भुरग्यांचे युथाचे मेन प्रॉब्लेम कितें कसो दिसता तुका? भुरग्यांचो मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार भुरगीं बेकार आसा सगळे चडांत चड. तांकां मेन म्हणल्यार कामाक लावपाचें आनी कांयच ना. आय शूड बी प्रायवेट ऑल्सो कित्याक एटलिस्ट एक आतां आमची प्रायवेट जे इंडस्ट्रीज आसा तितून आमची जायती भुरगीं आसा ते बी कितें एक 10,000 कॉन्ट्रॅक्ट सायन करून घेता आनी मागीर 7,000 तांकां पेड आसता. तसं जावपा जायना न्हू. आनी कितें जाता अशें भुरग्यांक आमचें हाय पोजिशन दिना तितून पळोवपाक गेले जाल्यार ऑलवेज लो आनी 10,000 पळोवपाक गेले जाल्यार कितें जाता द सिलिंडर प्रायस इज एटलिस्ट 1,000 ही शूड गव्हर्मेंट शूड थिंक अबाउट इट एटलिस्ट एक 15,000 तरी दवरपाक जाय तांकां. भुरग्यांचो रोल खूब आसता कित्याक भुरगीं आसता ते यंग जनरेशन आसता सो ते मुखार फुडार आसता सगळो. सो जस्ट एग्जाम्पल म्हटल्यार की आतां म्हाकाच जाय आसलेलें शिकपाक की कंप्युटर सायन्स करपाचें आसलें बट म्हाजो फादर आसा तो फार्मर तो अफोर्ड करपाक शकना. इयरली 1.5 लाख आनी इफ जर भायर गेलो खंय जाल्यार रावपाचें जेवणाचें हें सगळें 50,000 जाता इयरली मिनिमम 50,000 जालें. सो तेजे खातीर जाय पडटा इनकम जाय पडटा बट फादर अफोर्ड करपाक शकना. सो भुरग्याचे मागीर हे वयता ड्रीम आसता ते हे जाता. सो कितें गव्हर्मेंटान तांकां लोन बी आसता ते सारके डायरेक्ट हेतूंतल्यान दिवपाक जाय कॉलेजीन टायप करपाचे डायरेक्ट दिवपाचे जे जे डॉक्युमेंट्स आसता मागता सगळे कॉलेजीन हे करपाचे. सो आतां म्हाका कितें हांव आतां रावता हांगा केप्यां सो म्हाका आतां डॉक्युमेंट बी सगळे घेवन वचपाक पडटा पणजी. एक दीस गेलो सो हें ना तें ना म्हटलें सो पेरंट्स घेवन वयल्या तेंचो एक दीस गेलो तांकां घेवन पणजी वचपाक पडटा. एक ना कितें डॉक्युमेंट म्हटल्यार दुसरे दिसा आयले परत घरा कडेन सगळे कॉलेजीन गेले हे मागले दुसरो दीस परत पणजी वचपाक पडटा. सो ते सगळें डायरेक्ट कॉलेजीन करपाक जाय आनी जाता तशें बेगीन करपाक जाय. आनी आतां पयर गेल्लो हांव तेन्ना म्हाका कळ्ळें की पयली फी पे करप आनी मागीर वचून ती रिसिप्ट दिवपाच्यो आनी मागीर लोन एप्लाय जातलें. सो फायदो कितें जालो पयलीं हांवें लोन एप्लाय करपाक जाय आसलें न्हू म्हाका पयलींच पयशे जाय आसले पयलीं हांव अरेंज करपाक जाय जाल्यार मागीर लोन आनी कित्याक अप्लाय करता आसलो. सो तें मातशें सारकें करपाक जाय सिस्टम सगळें. म्हाका दिसता साईशान सांगला ते एक खूब व्हडलो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा कित्याक एड्युकेशन लोन जो म्हणटा वो गव्हर्मेंटाची स्कीम जरी आसली ती भुरग्यां पर्यंत पावपाक खूब डिफिकल्ट जाल्या. तो म्हणटा तसो प्रोसिजर इतलो लांबणीचो आसता की आनी तांचो एक कंडिशन आसा की पयलीं तुमी पे करा आनी मागीर ते तुमकां रिफंड करतले. आनी साईश म्हणटा तसो जर भुरग्यां कडेन पयशे आसा फॅमिलीजा कडेन पयशे आसा तर लोनाची कांय गरजूच आसना. आनी म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट पॉयंट अशे खुबश्यो फॅमिलीज आसा हो जो मुद्दो आसा साईशान काडला तो सगळ्यांच्या मनान आसा पण खंय तरी तांकां एक माची मेळना सांगपाक की हो पॉयंट हो सरकारा फुड्यान कसो पावोवचो. आनी म्हाका दिसता हाजेरूच आमी उलयल्यार चड बरी कित्याक एड्युकेशन लोन हो प्रत्येक फॅमिलीक जायच पडटा आपल्या भुरग्या खातीर कित्याक शिक्षणाचो खर्च आसा खूब वाडला. पण जेन्ना ही स्कीम घेवपाक वता तेन्ना प्रत्येक घरान होच प्रॉब्लम आसता की तुमी पयलीं पे करात किंवा तुमची भरपूर प्रोसिजर आसता आनी तो कॉलेजी कडेन टायअपूय आसना तेंच्यांनी इतल्या लांबणीचेर वता की भुरग्यांक दिसता न शिकलेलेच बरे कशे खुबशे भुरगे ड्रॉप आवटूय जाले ताका लागून. तुमकां कितें दिसता की हे कशें इजी करूं शकता हो एड्युकेशन सिस्टम? तेंच्यांनी म्हटल्यार डायरेक्ट कॉलेजी कडेन टायप करपाचें भुरग्यां कडले जाय ते डॉक्युमेंट्स थंयसानूच कलेक्ट करपाचे आनी सगळ्यां कडेन जाय ते जाता तितलें इजी करपाचो प्रोसिजर. हे असली सर्टिफिकेट एजी सर्टिफिकेट ते सगळे ते कॉलेजींतल्यान कलेक्ट करपाचें आपले आपूण सगळें करून दिवपाचें भुरग्यांक जाता तितलें इजी करपाचें सो दॅट तांकां त्रास अशें पडपाक जायना शिकपाक मजा येवपाक जाय आनी इजी जावपाक जाय. फक्त आतां हेका लागून पयशांक लागून बी हांवें म्हाजें आसलें ड्रीम हांव कंप्युटर सायन्स करपाचें सो पयशे जायना म्हटलें हांवें मागीर तें ड्रॉप आवट केलें हांवें दुसरो हें घेतलें BCA घेतलें. सो आतां तेज्या खातीर सुद्दां जायच इनकम पूण मातशी कमी जाली पूण तेका लागून मातशें हेल्प जाल्लें बरें न्हू गव्हर्मेंटा कडसून. गौरांग तुका कितें दिसता की सरकार जेन्ना स्किमी करतात ह्यो अश्यो वेगवेगळ्यो स्किमी करतात ते खरेंच गव्हर्मेंटाक किंवा युथाक मतीन दवरून करता ह्यो स्किम्स? युथाक मतीन दोन करता अशें ना की पण अशें दिसता की केन्ना युथा इनवॉल्व करना कित्याक अशें इनवॉल्व केल्लो उरता जाल्यार भुरग्यांक केन्ना नाचपाक पडपाचें आसना की बाबा तूं हे सर्टिफिकेट आहा त्यो सर्टिफिकेट भुरग्यांक नाचपाक पडनासलें. ताका लागून दिसना की आतां खंय तरी एक नवीन सरकार येवपाक जाय किंवा यूथ जे आसा तांचे चड इनवॉल्वमेंट आसपाक जाय ह्या आतांच्या सरकारान किंवा कोंट्री यंगस्टर फुडाकार घेवपाक जाय. तुका कितें दिसता ह्या बद्दल? हय येवपाक जाय कित्याक त्यो आमी लॅक करून पळयलें देर इज नो चेंज एट ऑल. सो आमी दीस इयर न्यू हाडपाक जाय. ओके दीस इयर न्यू म्हणल्यार एक खंय तरी बदल आमी म्हणटात पण हो बदल खरेंच तुमी येवन मुखार घेतली किंवा तुमी कितें चिंतला आतां वेंचणुक्यो लागीं पावला
सो प्रत्येक युथाच्या मनान एक वेगळी कितें तरी भावना आसतली. आतां आमी जशें म्हणटात की थोडे जाणां अशेच कितें तरी स्किमी पळोवन फुडें वतात, वोटींग घालतात. थोडीं जर शिकुल्लीं हांगासर लोकां कितलीं लोकां मेळ्ळी आमकां ती तांकां म्हणटात की आमी गांवांतले लोक मत घालतले तशेंच आमी मत घालतलीं. पण तुमी यंगस्टर्स तुमचे कितें नवीन विचार आसतले किंवा तुमचे मनान कितें तरी एक टार्गेट आसतले, एम आसतले. तो तुमचो एम कितें आसा सद्या? आमी ते मनशा आमी लायक जो कोण बसतलो इलेक्शना तेजी आमी आयडेंटिटी पळयतली मेन म्हणल्यार द वर्क, द वे ही बिहेव्स आनी तो लोकांक लागून कितें करपाक आतां प्रेजेंटली कितें करता तशें करून आमी पळयतलीं. आनी लायक तेगेले तेणी जे बायोडेटा काडटलो मिन्स तेमचे आतां आमी कितल्योश्यो आतां आमच्यो स्किमी आसा तो तेंचेर उलयता. ते डे बाय डे आतां खबर आहा कॅन्डिडेट आसता तेंचे विडियोज रिलीज जाता, तेमचे पोस्टर्स ते पळयन आमी लायक काडटात. आनी आतां कितलेशे कॅम्पेनींग जाला आनी लिडर्स आमच्या घरा येता सो आमी डायरेक्ट क्वेश्चन विचारता. सो द रिस्पॉन्डर्स बाय दॅट वी कॅन इलेक्ट इट. यंगस्टर्स म्हणल्या कारणान चडशी तुमी सोशल मिडियाचेर चड इंटरेक्टीव आसता. सो तुमकां आतां कितें दिसता की सोशल मिडिया जी आसा ही पॉलिटिक्स आनी सोशल मिडिया कितले ताचे उपयोग जाता कसो? सोशल मिडियाचेर चडांत आमकां सोशल एक्टिविटीज सदां एक्टीव आसा ते पळोवपाक मेळटा, तांचें काम पळोवपाक मेळटा. तशें करून पळोवपाक गेल्यार युथाक चड फायदो आसा की तुका डिसिजन घेवपाक मेळटा, जो कोण बरें काम करता तेजें तुका कळपाक शकता. साईश तुका कितें दिसता की खंयची गव्हर्मेंट जी आसा ही तुका एक प्रॉमिसींग युथाक बरें फुडार दिवंक शकता कशें? सो आतां हेच्या पयलीं तर खूब गव्हर्मेंट जाले इतले आमच्या हांगाच तर 20 इयर्स एकल्यान रूल केले बट आमचे थंय तो पावच नासलो. नाव तेजी खबर आहा सगळ्यांक बट सांगपाची गरज ना. सो तो पावनासलेलो आमचे थंय आनी कांयच नासलें तेजें इनवॉल्वमेंट अशें. तेजे थंयच तेणे कितें डेवलपमेंट केलें म्हणटा केलें आसत आमकां खबर ना पूण आमच्या थंय केन्ना पावलो ना तो. हे आशिल्ले म्हाज्या बरोबर कांय तरणाटे जे तांच्यांनी आपले व्ह्यूज सांगले. अशे खुबश्या यंगस्टर्सा कडेन खुबश्या युथा कडेन आमी भासाभास करतली. पळयत रावात युवा स्पंदन. युवा स्पंदन ह्या कार्यावळीन म्हाज्या बरोबर आसा आनी केपेचे कांय यूथ जे आपले मत हांगासर मांडटले. तांचे कितें विचार आसा, तांकां गव्हर्मेंट कितले रिप्रेझेंटेशन जाय, गव्हर्मेंटान तांकां कितले इनवॉल्वमेंट जाय आनी तांकां कितलो इंट्रस्ट आसा पॉलिटिक्सान ते आमी आयकून घेवया. म्हाका दिसता कांय ना युथाक तेमकां अजून कोणाक जॉब दिवंकूच नाय. आतां इलेक्शन टायमार ते जॉबाक हें करपाक सोदता आनी कांयच ना तेंगेलें. पण पॉलिटिकली किंवा गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान युथाचे कितले इनवॉल्वमेंट आसा कशें तुका? व्हडलें अशें कांय ना युथाचें आसपाक जाय. हालीं हे सांगतात आनी वयतात. ह्या टायमार येता वयता मागीर कोणाची कांय हेंच ना. मागीर आमी तांकां सोदपाचें पडटा. सद्या आतां ते आमच्या दारां येताय खरें पूण मागीर आमकां तांचे दारां वचचें पडटा. एक फाटीन जायना कितले हे पावटी मारची पडटा कितें काम आसा जाल्यार कांय जायना आमचें. युथान फुडें चिवन धाडपाक जाय पूण आमगेलो गव्हर्मेंट आसा आतां ते ओन्ली बायलांक जॉब दिता, आमच्या गोंयकारांक जॉब दिनाय ते. सो आतां जायते केसीस जाल्याय ओन्ली मायग्रंट्सांक जायते जॉब मेळ्ळाय आनी आमचे गोंयकार भुरगे ट्राय करतात तांकां जॉब दिनाय ते. ओके, हांगासर तांकां दिसता की जे मायग्रंट्स आसा तांकां जर जॉब मेळटा, आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां चड रिप्रेझेंटेशन आसना. तुमकां तशें सारकें तें दिना ते आमकां गोंयकारांक कांय हें वॅल्यू आसना हिंगा. सगळे भायले लोकांक आसता तेंची कामां रोखडीं जाता. आमकां मातशें त्रास काडूंक पडटा. पोत्तून ऑफिसान तांचे डिपार्टमेंटान वचून तांकां लेटर एप्लिकेशन दिल्या पासून आमची कामां जायना केन्ना. तेमी फुडें सरून कितें करपाक जाय. आतां इलेक्शनान हे जाणटे विदावट क्वॉलिफिकेशनूय बसता. क्वॉलिफायड कोणू आसल्यार तांकां कळटा न्ही कितें फुडें फ्युचराक कितें करपाक जाय, डेव्हलपमेंट कितें जावपाक जाय तें. फुडें सरपाक जाय न्हू. हे यूथ म्हळ्यार कितें जाता आमचे मुखार कितें करतले अशें आमकां दिसता पूण हें नाका जाल्लें सगळें येवन सगळें पाड जाल्लें आसा. पण एज अ यूथ आयचो आमचो गोंयचो फुडार तुका कितें दिसता की युथान कितें करचें अशें फुडें? सगळे युथान मुखार सरून जे कितें गोंया पासत वावरपाचें, गोंया पासत कितें बरें आसा तें करून फुडें सरपाचें सगळ्या यूथ मेळून सगळ्यांनी एकठोडे रावन अशें म्हाका दिसता. फुड्यान सगळ्यांत व्हडली प्रॉब्लम्स कितें आसा कशें दिसता? कितें प्रॉब्लम फेस करता यूथ? युथा मेन प्रॉब्लम आतां न्ही जॉब मेळनाय न्ही. सगळ्या जॉब आतां घांटे मेळ्ळो युथा आमगे गोंयकारांक कोणा जॉबू नाय न्ही. तोच एकूच प्रॉब्लम आसा प्रॉब्लम तोच न्ही. आणि आतां तूं म्हणटा तसो युथाक जॉब जाय पण चडशे यूथ जे आसा हे फक्त गव्हर्मेंट जॉब्सा फाटल्यान वतात. तुका दिसता हे कितपत बरें आसा की गव्हर्मेंटूच जॉब जाय, बाकीचे प्रायवेट सेक्टर म्हणा किंवा स्वताचे ओन बिझनस सेटअप करपाक तांकां कांयच दिसना की फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच इम्पॉर्टंट कशें दिसता? हे प्रायवेट जॉब कोतले कितकोन सगळे घांटीन आपणा जॉब कोत्ताय न्हू आनी आमगे गोवान यूथ कोत्ता कितकोन
तेंच म्हणटा तुका गांठी सगळे गांठी बोल्लो आहाय ते आपण हायन बारीक कितें घालताय ते बिझनस करते आमी तेंका उडयले बघून आमगे कितें करूं शकतले. बरें तुका कितें दिसता की सद्या युथाक मेन प्रॉब्लम कितें आसा आतां हो कसो म्हणटा की भायल्या लोकांनी येवन चडशे एनक्रोचमेंट केला आनी ते चडशे हांगासर बिझनसा सेटअप करतात किंवा जॉब्सांनी तेच फुडें आसता. पण गोंयकार गोंयचो तूं हांगासरलो यूथ तूं हांगासरलो पण तुका तुज्या हातूंतल्यान तुका कितें दिसता की कितें प्रॉब्लम आसा आनी आमकां तरी आमी कितें जॉब तरी हें करपाक वयतात ते आमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय आसलो. आमचे कोण फुडारी आसा ते आमी सपोर्ट करपाक लागलो ते आमकां आमी गेल्यार ओके मागीर पळयता हें करता करता आमकां थिंगाच दवरता आनी दुसऱ्यांकूय जॉब दिवन वयता ताका लागून आमच्यान फुडें वचूं जायना. ताका लागून आमकां हें प्रॉब्लेम आसता. चेंज करपाक जाय न्यू गव्हर्मेंट हाडपा यंग आहा तो कित्याक हे ओल्ड ते सेम चेंज करपाक जाय पडलें गव्हर्मेंट. हे पयलीं तेच जायते आतां बाबू कोळीकर जालो 20 वर्सां तो च्या आमी तेका आमगे देरां केन्ना येयलो केन्ना पळयलो ना केन्ना आमगेली कामां आसाय तेन्ना तेंगे ऑफिसां वचपा पडटा. सो तेमी आमकां एक रूल काडपाक जाय. आतां एक कसलो विचार करता जाल्यार एक तेंगेले मनशां दवरपा जाय गांवांनी कितें प्रॉब्लेम आहा अशें करून आजून 20 वर्सां बाबू कोळेकर कांयच ना ही 20 वर्सां आहा फुडली ती पासून डेव्हलपमेंट कांय ना मोडल्या तेणें केन्ना चोयला ना तेगे केन्ना मनीस येयलो नाय केन्ना येयलो नाय. पण सगळ्या युथांनी मुखार येवचो आनी एक बरो गव्हर्मेंट आहा तो निवडून हाडचो. BJP काँग्रेस त्या दोगांनी सेम जाला. आतां एक न्यू खंयचो गव्हर्मेंट आतां म्हाका दिसता एक रेवल्युशन गोवन्स तेमची एक बरी यूथ हे भुरगे बरे मुखार सरला आनी आमी सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. पण बेसीक तुका दिसता की नवीन जे गव्हर्मेंट येतले नवीन पार्टीज जे येतल्यो ते तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले अशें तुमकां दिसता. होय आमकां दिसता हो मनोज परब युथा पासत जायतो वावुरता आनी गोंयची पासत हेच्या पयलीं कोण युथा पासत गोंयची पासत कोणूय कांयच केलें नाय. हो मनोज परब म्हणटा एक जायतो मनशां गांवांत भोंवन जायते आतां सगळे जायते ऑल गोवा तेगेच नांव रेवल्युशन गव्हर्मेंट तेंगे बरें हें वाचता. हांगासरलोच आमदार आशिल्लो तो काँग्रेस सोडून तो BJPन गेलो तुमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर पण लास्टाक तुमकां दिसता की डेव्हलपमेंट जालें कशें केलें तेणें डेव्हलपमेंट कांय केलें ना आनी डेव्हलपमेंट करपाक म्हण तो BJP गेलो काँग्रेसान कितें डेव्हलपमेंट केलां कांय केलें ना. डेव्हलपमेंट कितें केलां कांय केलें ना. आतां आमगे ग्रावंड आहा थिंगा तो आजून जालो ना. थिंगा मालेक्स ग्रावंड आहा थिंगा तो आजून हें जालो ना. केदोन हें केल्लो ग्रावंड करता म्हण तो आजून जालोच ना ग्रावंड. म्हणजे युथाचे प्रॉब्लेम्स आतां इतले जे आसात की आमी म्हणटात एम्प्लॉयमेंट जाय तांकां किंवा बिझनस सेटअप सुद्दां करतले जाल्यार ते म्हणटात कितें भायल्यांक चड प्रेफरन्स दितात यूथ लिडर कंट्री आसपाक जाय अशे वेगवेगळे सगळ्या युथांच्या मनान विचार चल्ला. पण बेसीक जेन्ना आमी विचारपाक वता खंयच्या युथाक की तुजो वांटो कितें आसा तूं पॉलिटिक्सली तुका तुजे सोसायटी खातीर कितें करपाक जाय तेन्ना ते म्हणटा चडशे हांवें आयकलां आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन पॉलिटिक्स. हय म्हाका दिसता युथान मुखार सरून आमी सगल्यांनी यूथ आसा पळय तेमी मुखार सरून एक ग्रूप जावन डेव्हलपमेंट करपाक जाय दिसता म्हाका अशें. कांय गव्हर्मेंटाले येवन फॅसिलिटी कांयच ना कितें रूल रेग्युलेशन हांव इलेक्ट्रिशियन हांवें पासून आतां 12 वर्सां ट्राय केली काम सारकें मेळना आमकां ते वयल्यान चड लोक काम दिताय गोंयकार जावन. हय सगळे कामाचे आनी कांय काम जायना न्हू हिंगा गोंया म्हणटा सेम कांय ना व्हॅल्यू ना कितें खंय गेले कांय कामूच जायना. हांगासर म्हाज्या बरोबर कांय तरणाटे आशिल्ले आनी तांचो विचार एकूच आसा की ते म्हणटात की हांगासर खंय तरी गोंयचे गोंयकारपण हांगा ना जायत गेला आनी मेन जो मुद्दो आसा ते म्हणटात की हांगासर एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते भायल्यांकूच चडशे मेळटा सो आमचे गोंयचे लोक बेकार उरतात आनी तांकां भायर तरी वचचें पडटा. वा हांगासरलो आनी एक मुद्दो आसा पळयत रावात युवा स्पंदन. रेडिटा तुका कितें दिसता की पॉलिटिक्सान किंवा गव्हर्मेंट फॉर्मेशनान युथांक कितलें रिप्रेझेंटेशन मेळटा. युथांक चडशें रेप्रेझेंटेशन मेळना तितलें कित्याक यूथ इज अ फ्युचर आनी यूथ ना जाल्यार ते आनी फुडें वचपाक शकपाना. ओके आजकालचे यूथ कितें प्रॉब्लम फेस करता अशें दिसता तुका मोस्टली गोंया भितर. गोंया भितर मोस्टली जॉब दे डोंट हॅव जॉब सॅटिस्फॅक्शन आनी तेंगे स्टडीज करपाक तेंकां भायर वचपा पडटा इवन जॉब सोदपाक भायर वचपा पडटा. देन दे से भुरगे भायर कित्याक वयता एन ऑल. तूं म्हणटा कितें गोंयान जॉब मेळना भुरगे भायर वता आनी परत हें आयकून घेवचें पडटा की गोंयचे यूथ भायर वता. वेगवेगळे इश्यूज आसात मेन चलयांक बरोबर सो चलयो ज्यो आसात तुका दिसता चलयो यूथ आसात तो कितें प्रॉब्लम फेस करता आर दे सेफ इन गोवा. सेफ म्हणल्यार पयलीं सेफ आहली बट नाव लुकींग एट द केसीस ऑफ रेप्स एन ऑल दे आर नॉट मच सेफ ओवर हियर. सो गव्हर्मेंटान कितें हें घेवपाक जाय.
बरें आतां कितलेशेच नवीन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज येता म्हणटात किंवा चडशे भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब्सूच जाय म्हणटा. ह्या हितून तूं कितें म्हटलें, ह्या बाबतींत तूं कितें सांगता? गव्हर्मेंट जॉब्सान इन गोवा गव्हर्मेंट जॉब्स फकत भायल्या भुरग्यांक घेता, गोंयच्या भुरग्यांक चड घेयना आनी ते फकत पयशे मागता. तुका खंयचो सरकार तुका दिसता की जे गव्हर्मेंट फॉर्मेशन जातले तितून युथांक चड प्राधान्य दितले कशें, चड प्रेफरन्स दितले कशें? आय थिंक RG will give more opportunities to young people and all that. पण आतांचो जो गव्हर्मेंट आसा, आतांचो जो MLA आसा, ताजेर तुका यू नॉट हॅपी विथ इट? No, I'm not happy because 2 वर्सां पयलीं 4 वर्सां पयलीं म्हजे भयणीन ट्राय केल्लें. The MLA said that he will give job to her and he didn't give, so it's not appropriate. युवा स्पंदनान म्हजे बरोबर आसा आनीक काय आमची तरणाटी, तांचे कडेन उलोवन आमी जाणून घेवया तांचे विचार. जेनिशा, तुका कितें दिसता की यूथ आतांचे जे आसात ते कितें प्रॉब्लेम फेस करता? काम मेळना खूंय सोदून सगळे अशें करून हिंदू भायले लोक आसताय आनी आतां रेप बी भायले लोकांनी भितर रेप बी आमगे गोंयांत रेप बी चड जाताय आनी अशें करून आमकां हें मेळना सारकें, सेफ्टी ना. यूथ सद्या पयलीं प्रॉब्लम फेस कोताय की रेप चड जाताय. चेडवां सारकी सेफ्टी मुट्टी नाच आनी कामाचें वयताय तें घाटी दिश्टी पडटा. आमकां गोंयकारांक एक काम पासून ना. खुंयच्या गव्हर्मेंट हितून वचून चोय आमगे आतां यूथ सगळे आहाय ते जाणटेले, मिनिस्टर आहाय ते सगळे जाणट्यां पळय, ते वचून आमगे जनरेशनाची मिनिस्टर जावपा जाय वो कितें जावपा जाय जाल्यार हें सॉल्व जातलें. ना जाल्यार तें चोरपाचें, खावपाचें, नागोवपाचें तें कोमेसो आसतलें, तें आनी केन्ना हें जावपा ना. सेम तेणें सांगलां तें जाणटे आहाय ते आनी बेगीन हें जावपा ना, तेशीच उरतलें. अशें करून आतां भुरग्यांक हें मेळपा ना. हय कोतली आनी RG येयल्या फॉर शुअर तेजे आमकां सगलो सारको 100% विस्वास आहा. बाकी खंयच्या हेजेर ना आमकां RG. ओके, सो तूं कितें म्हणटा की बाकीचे जे आतां तुमचो आमदार आसा हांगासरलो ताणें कांयच डेवलपमेंट करूंक ना हांगासर? ना करूंक ना, कांय करूंक ना. युथा खातीर कितें केलां? युथा फकत बॉल दिले, बॅट दिलें, रिंग दिलें, जालें आनी गेम दिल्यो. 2 गेम दिले म्हणटरी कितें म्हणटाय आपूण आम तेका वोट घातली कित्याक तेणें आमगे भुरग्यांक 2 गेम दिल्या, खेळपाक पयशे दिल्या आनी कितें दिलां हें दिलां फकत तितलेंच. पूण आमगे गोंय सांबाळपाचें कितें करपाचें तें कोण कांय चिंतना अजून. पॉलिटिकल पार्टीचे कॅम्पेनींग सुरू जातले सो तेन्ना खुबशे तुमकां बरोबर यो म्हटलें आपलें कॅम्पेनींग करपाक. सो तुमी कितें चिंतून कॅम्पेनींग करतले किंवा कितें चिंतून तुमी त्या पार्टीक सपोर्ट करतले? हांव जाल्यार म्हगे भाशेन कोण कितें दिताय तें घेतलें पूण म्हाका जाय तेका वोट मारतलें. सोल्युशन आनी तें आमकां दिवपाक जाय न्हू चान्स आनी आमी घेवपा जाय तो युथा खातीर आनी कांयच ना. ओके, सो ह्या आशिल्ले आमची कांय तरणाटी, तांचे वेगवेगळे व्यूज आसा आनी प्रत्येक जो आमचो आयचो तरणाटो आसा, आयचे आमचे जे यूथ आसा तांचे खुबशे प्रश्न आसा जे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट पर्यंत पावना आनी सगळ्यां कडेन उलयतकच एकूच चड जाणीव जाता की सगळे म्हणटात की आमकां एक नवीन सरकार जाय, एक यंग यूथ जाय आमकां जे आमचे नेतृत्व करतले. सगळीं जाणां जी आमची तरणाटी आसा ती एक कितें तरी वेगळे एक न्यू एम, न्यू तेंचें विजन आसा ते फुडें घेवन वचपाक सोदतात. आमची ही कार्यावळ अशीच चालू उरतली. पळयत रावात युवा स्पंदन, पळयत रावात गोमंतक TV.